देवबरो दिसtum काढू देवाक हे दिसाच्या देण्या पासून दिन वाचूया बरे भशेन ती सोयेचो सारूंक आयच्या मिसान आदार मागुया हे मिसाचें तें सांव जावन आसा वालेंतीर फेर्नांडीस नाताल्या दिसोज तांच्या आत्म्यांक आमी मीस बडयता कितेंपणी तांचे पासून मागुया दुसऱ्या वर्साचो उगडास तशेंच मागूंक लायला आयज बर्थडे Anton Rosar Pereira, Nizan Ribeiro. आनीकूय कोण बर्थडे मनयता तांचो उगडास ह्या मिसान कोरया तशेंच कोण काजाचो उगडास मनयता तांचे पासून मागुया भोव करून दुयेंती पासून मागचे एकामेका पासून मागून बरे भशेन हे मिसान वांटून घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन आमचे आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं आयज आमी मायाचो म्हयनो सोंपयता आनी आयचे दिसा परब करता आमी आंकोर मरिया इजाबेलीक आपल्या मावशे भयणीक भेट करूंक गेली ही परब आयज मनयता हे भेटेन आमी जायतें शिकता खरेंचपणी सायबिणीचें व्हडपण आमी शिकता तरी परब मनयतना सायबिणीन आपल्या काळजान मनान व्हड म्हूण दाखयली सेवा चाकरी करून आमी दुसऱ्यांची गरजेक पडलेल्यांची सेवा चाकरी करूंक आनी आमी आमचें व्हडपण दाखोवंक शाणेपण मिसान मागुया हें मागणें देवाक मानूंक पातकीम नोडकून सगळे गिरायचें देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया दूख धरून म्हणुया हांव भात सर्वोदया देवाक आनी तुमकां भाव भयणी सगळ्या उत्सवान सांगता गोंयाच्या संतानानूच फारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध बसोत म्हगे सदां तोर मरे सगळे देवतां भोगता तुमकां भाव भयणी हे खातीर आमच्या सरस्वता देवा नोट करात प्रार्थना मागता सरपोद विधा देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगळ्यांक ससण्याच्या जिविताक पावूं आयज सायबिणींचे परबे दिसा देवाक मोहिमा दिवया आनी म्हणुया मोहिमा देवाक सर्गीं शांती यशां संवसारीं सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर पोलिला देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका जीण वाचता फियोतो रोयबा पसत आमी तुका वाट हाडटा सुमया जेजू क्रिस्ता बाबाचे एकल्याच पुता सुमया देवा देवाची शरीर संवसाराचें पाप करताय आमची काकूट तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय मागणें आयकून घे ह्या पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन प्रार्थना सर पदवीदारा आनी ससण्याच्या देवा
तुजे पुताक आपल्या कुसवान घेवन आनी पवित्र आत्म्यान भरोन अंकवार मारी आपल्या मावशे भयणीक एलिझाबेथीक तुर्तान भेट दिवन गेली. त्याच पवित्र आत्म्याचे चलोवणेक आमी पेल्याचे गरजांक पावूंक आनी म्हाजे बरोबर सदांच तुजी महिमा वाखाणू हें आमी मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. बसून देवाचें उतर आयकुया. सोफनियास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सियोनाचे दुबे संतोसाची गितां गाव. इस्रायला खुशालकायेन जय जय कर. जेरुसलेमाचे दुवे आनंद भरीत जा. सगल्या तुज्या काळजान खुशालकायेचे उल्हास सोड. तुजेर फर्मोण पडटले ते सर्वेस्परान पयस केले. तुज्या दुस्मानांक ताणें भायर घाले. इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं उलोवन म्हणटलीं, सियोना भियो नाका, तुजे हात गोलोवंक दिवंक नाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा. पदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो खुशाल बळीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाचो दीस जाल्ले परी तुजे खातीर खुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचें उतर हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पळय जातलो. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. परतून म्हणया, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. खरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोल. ताचें हांव किर्तन गायतां. तो म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात. व्हडल्या ताल्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्ली नवला विजमितां. शेकान शेक प्रितुमीचे ती कळयात गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. तुवें सोत मानले देखून बागी तूं अंकवार मारी. देवान तुका सांगलां तें सगलें घडोवन येतलें. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दोडवडान गेली आनी झाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें स्वत मानलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका सोवें म्हजो जीव मुरगडटा. आपले ल्हानवीक चाकरणीचेर ताणें आपली दिश्ट घाली. आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावड्याची तो सोक्ती दाखयता. काळजांत गोर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणा घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक आब्राहामाक आनी ताचे संस्थीक नितेकाळी केल्ली बासावणी पाळ्ळी ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, आयची परब मारिया आपल्या मावशे भयणीक इजाबेलीक भेट करून गेली, सेवा तिची केली. ही परब ताका लांबदीक इतिहास आहा. सदांच आयच्या दिसा नाशिल्ली ती परब. ताची डेट चेंज जायत गेली. इगोजमातेनूय जायते प्रॉब्लेम आयले. केन्ना केन्ना दोग पाप साहेब, केन्ना एक पाप साहेब, दुसरे पाप साहेब आड. हे भाशेन आमची इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द चर्च आमकां सांगता. त्या प्रमाणे ही परबूय जायते मुदात जायत गेली. फकत 1956 वर्सा सायबिणीची परब जी आमी 25 तारखेर मार्चाचेर मनयता. देवाचे पूत, देवाचे पुताची माय जातली म्हूण बोड्यान ताका कोडयलें. ते परबे प्रमाणे ही परब उपरांत हालायली. फकत 1956 वर्सा ही परब सायबीण आपल्या मावशे भयणीक भेट करून गेली. जायती वस्तू आमकां शिकयता. भेट करून गेली शेजाऱ्याक न्हू. एलिझाबेथ लागीं रावची 3 दिसांची वाट. तेन्ना मोटरां, गाडयो, प्लेनां नासलीं.
आयतां गाळवाचेर बसून नाल्यार उंटाचेर बसून नाल्यार चलोन वयचें पडटालें. आनी सायबीण 3 दिसांची वाट काडून आपल्या मावशे भयणीक भेट करूंक गेली. कारण कित्याक भेट करूंक गेली? मुखेल कारण घोडेक जायत ते गोरबेस आसा म्हूण गोमतोच तिका आदार दिवंक. जाणटी ती मारे परस खूब जाणटी आनी जाणटेपणार त्या एका भुरग्याची ती माय जावची आहा. म्हणटोच माय जावच्या वेळार एका वस्तुरेक कितली गरज कितलो आदार गरज पडटा सायबीण घोडेक जाण आसली. म्हणटो 3 दिसांची वाट काडून इजाबेलेक भेट करूंक वेता. मे बी आपणाचो मिस्टेक. ताका बोडव्यान सांगलेलें देवान तुका विंचून काडल्या आपल्या पुताची माय जांक. तिणें आंकवारपणाची आंगवण केलेली आनी आंकवारपणाची आंगवण केल्या आसतना बोडवा तिका मागता देवान तुका सांगलां आपल्या पुताची माय जाव. आनी सायबीण मानून घेता. हो प्रॉब्लेम. कशें घडटलें कितें जातलें ताजी भासाभास करूंक सायबीण घोरीक इजाबेलीशी गेले आसतली. पूण मेन कारण तिका आदार दिवन गेली. आपूण देवाचे पुताची माय व्हडपण चिंतलें ना. एक ल्हान वस्तुरी कशी दुसऱ्याची गरज आपल्या परस अदीक म्हूण समजून सगळें आपलें व्हडपण विसरून सायबीण इजाबेलीक भेट दिवंक वेता. आनी इजाबेल आमी आयकता गोमतोस पवित्र आत्म्यान तिका गोमयली ही सायबीण तुजी मावशी भयण ती गरबेस आहा देवाच्या पुताची माय जावची आसा. त्या पासत आमी आयकलां सायबीण घरान भितर सोदताच इजाबेल धांवोन येवन दिमी मारता सोपोट पडटा नमस्कार करता तिका. म्हज्या दोनयाची आवय आमगेर येवंक म्हाका खंयचें भाग. आनी ह्या व्हडल्या भागाक लागून सायबिणीचे कुसव्यान जेजू आसलेलो आनी इजाबेलीचे कुसव्यान भाग्यान जॉन बातीस आसलेलो. एकामेकाची तांची नदर एक जाली कुसव्यान आनी जॉन बातीस उडके मारली. हे आमी परब करता भाग्यान जॉनाचे करता पळय तेन्ना कुशालकायेन उडके मारली. सायबीण 3 म्हयने तांगेर रावली आनी 3 म्हयने सेवा चाकरी सगळें गोंयचें काम करूंक जाय. व्हडा मोगान उडविकायेन तिणें केलें आनी 3 म्हयने उपरांत आपल्या घरा परतली. इश्टारो आमी शिकुया एकामेकाक आमी पावूंक. आमी घडये चडशीं जाणां शेजारी सामाराक जबर पावना. कोणी शेजाराक कोणी म्हज्या वाड्यान कसली गरज ताका आसा हांव ताका पावतलें आदार दितलीं मजत करतलीं आमच्या मनान जबर येना. हांव म्हाका तूं तुका सायबिणीची देख घेवया. आपलें व्हडपण विसरून देवाच्या पुताची माय म्हूण जाणा जावन ल्हानविकायेन आपल्या मावशे भयणीची सेवा चाकरी करता. गोंयचें घोडेक सगळें काम करता रांदता 3 म्हयने तांगेर रावता आनी उपरांत घरा परतता. एकूच चिंतप तिजें आपल्या मावशे भयणीक आदार दिवंक. आमचें चिंतप तेंच जावन दी. आमच्या वाड्यान घोडेक जाय तें आमची गरज आसतली. घोडेक जिन्सां बसांनी तांकां आदार आमी दिवंक जाता. पूण आमकां कित्याक पडलां आमच्या मनान चड करून म्हाका कित्याक पडलां तर आमकां पडूं दी. दुसऱ्यांक कितें कशे भाशेन आदार दिवंक आमी जाता पावूंक जाता पावुया आदार दिवया. देवा मुखार आमी इनाम जोडून घेवया. हें शाणेपण आमकां फावो कर म्हूण आयचे दिसान मागुया. बसूनच भेटून एक गीत गावया. भेटून एक आमी गायन गावया. ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9 C25 पेज 39.
두가 소원이다 성사랑이 소망소시 오갈바바 예루마누 예상계를 어루내고 나다가시 이타가루 두감시 Kemudian tuमच्या मुलीला स्वर्गोत वेदादेव बाबा मानता पोचण्याचा मनोमना मोगाच्या बापा वाग्यानाकवार मारेन आपल्या मावशी भयणीक केलेली मोगाची सेवा तुका मानवली तशेंच मानून तुका आमची भेटवली आनी आमच्या सोरुण्याच्या बलिदानान गुंफलेले सगळे आमचे मोगाच्यो करण्यो तुका मानता तसल्यो जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या आसूं ह्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सगळे आसूं. तुमची काड जावं बावया आमी ती सर्वेस्पराक वारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया वय वर्षा आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सस्तनीचे देवा सोर कर्यान सोरताय तुका आमी दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो एलिझाबेथीक भेट दिवन गेलेले नित्यांकवार मारयेक आमी नमान कोत्ताना एका तऱ्यान तुका आमी वाकाणटा तुका वन दिता तुजी किर्ती पोरवडटा आपल्या अंकवारपणाची बोडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुजे एकल्याच पुताच्या वयती जाली सस्तीं प्रकाश संवसाराक तिणें फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुवें थरो मेमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी सगळीं स्तुती तुजी गायता Sorgami संसार मला तुझ्या वैभवा उजळी तुका सर्वेस्पराची नावी बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून हिंदेनी पवित्र करून आमी मागता जावं तें आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कोशेन मोरान सोसूंक वेशी आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पिसात समोर खुशी तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान ससणीक कराराचें हें रगत पात कशें बोगसां मेलच्यात तुमचे बसत समेस मनशां बसत ते वारोवतलें हें म्हजें उगडासा करात बाबारताचो घट परगटुया Jesu mego, Jesu żywota, Jesu nowiane to
बापा जोरीचे मोन्नांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता नव जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जोरीचे कोणाला गो शेवतेल्या मातसो मेसता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विश्रावलेच पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गां बरोबर ताका प्रिती मोगान वाडोय पूण नवजिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूट कर तांकां आमच्या इश्टागतीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामाल पडोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाची माई सांगती बेगीन धरम दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात सगळे भोगता बरोबर ससण्याच्या सुखान आमकां वाडत तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू सांगता तेच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोत बिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससन्यांक आमेन. बापाक सर्गेच्या मोगान उलो मारुया आमच्या जिविता पासत सगळ्या आमच्या देण्या पासत ताका दिन वाचुया आमी एकामेकाची खरीतपण गोरजिवंताची मोगान सेवा चाकरी करूंक आमकां सदांच आयती कर म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बापा बापा स्वर्गीचो तुजें नांव पवित्र जावं. शिवराज आमकां येवं. तुजी कशी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आमचो दिसपडो दिसपडो आयज आमकां दी आनी आनी आमी आमचे आमचे चुकलेल्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पाप बोगोस आनी आमकां तंडणी करून दिवं नाका नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले तूं आमकां निवार दया करून जिवितान आमकां स्वस्थाय दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्तुची आण्या बरो आशाने मेवत रेखता तर आमकां चुडार कुतीन सरपात कंसली सुटोय सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक बेटाय कित्याक रचवटकी पृथ्वी आनीक महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समय जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दौरोम दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां तुमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या वावडताचे दिश्ट घाल जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुमचो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचेय सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो जेजू खरो देवाचो पूत आपल्या संवसारी जिवितांत स्वरान दुसऱ्याच्या उस्क्यांनी तो जियेलो आमी तशें जिवंक तो मागता की देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून कुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या सगळे आमी सुभागी. सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया. जेजू तुझें नांव. आर 20 पान 185. आर 20 पेज 185. Jesu tuझे नाम बाबा निवडले निवडले Jerusalem Jesu tuझे नाम बाबा निवडले प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या पितेची या बापा आंकोनवरीचे कुसव्यान आसलेल्या पुताक तुजे ओळखून जो संत आसलो. आतां आमी शिवलेल्या संस्कारान तेच तुजे पुताक ओळखून आमची काळजान संतोश बरी जाल्या. हें तुजें पितेचें देणें ते मोगाची सोर कोत्तोबा हांगा सरकार जेरुसलेम आमचे माये बरोबर सगळे तुजी पवित्र सभा वाखाणूंक पावूं हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेरुचे नांवी उगडास करता. नोमोक्षी कोपेलान बागेन आंतोनीचें त्रेजेन आयज सुरू जाता. 16 मेसमिसा सेरोमा आसतलो जाता ताणें येवचें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोरपोद वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचें गायन आमी गावुया. तुका लागून ओब्रूप माई. T7 पान 219. T60 पेज 229.